राष्ट्रीय जनगणनेत जाती जनगणनेचो आस्पाव करपाचो इतिहासीक निर्णय घेतिल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाक गोयच्या मुखेलमंत्र्यान परबी भेटयल्या। अशा तरेची गोयच्याने मागणी आशिल्ली। ही जनगणना सामाजिक, आर्थीक आनी कल्याणकारी सुदारणा खातीर उपेगी पडटली म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हांच्या लिडरशिपीचे सगळे कॅबिनेट डिसिजन हे येता त्या सेन्ससान कास्ट बेस करचे हे डिसिजन घेतला। दिस इज अ हिस्टॉरीक डिसिजन्स। म्हाका दिसता पयले फावटी ह्या म्हणजे भारत देशांतल्यान अशा पद्दतीचो कास्ट सेन्सस केल्या उपरांत आमकां सगळ्या जाणांक जी खुबशे फावटी गोंयानूय बी हाजी मागणी आशिल्ली। एक्चुअली कास्ट सेन्सस केल्या उपरांत ताजो उपयोग हो वेगवेगळ्या कामां खातीर जातलो, सोशियल आनी इकॉनॉमिकल रिफॉर्म्स करपा खातीर जातलो हाजी म्हाका खात्री आसा। त्या खातीर हांव माननीय मोदीजी आनी तांचे पुराय कॅबिनेट हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। एक बीग रिफॉर्म्स इन द कंट्री जो सोशियल रिफॉर्म्स आनी वेलफेअर रिफॉर्म्स जावपा खातीर हाजी मदत जाता।